आज आम्ही मये किसान सभेतर्फे हांगा हे आंदोलन पुकारलेले आसा आणि ह्या आंदोलनातर्फे आम्ही आयर्न ओर ट्रान्सपोर्टेशन या 40 वर्सां जो ट्रान्सपोर्टेशन आयर्न ओर हांगा आमची मायनिंग जाताली तेन्ना मये गांवच्यान ह्या रोडाचेर केन्ना ट्रान्सपोर्टेशन जावंक ना. फर्स्ट टायम जाला. हो आमचो मुद्दो ना. आमचो मुद्दो आसा 2009, 2011 आणि 2014 ह्या सालाक आमकां नुकसान भरपाई मामल्यान ऑर्डर काडली त्या प्रमाणे आमकां शेतकाऱ्यांक नुकसान भरपाई दिताली. पण आता चौगुलेन आमकां नुकसान भरपाई दिवपाची बंद केल्या. एक्चुअली हायकोर्टाचो एक जजमेंट आसा आमच्या बॉम्बे हायकोर्टाचो. थंय सांगला की शेतकाऱ्यांक मायनिंग नासधूस जाल्या मायनिंगेन केल्या तितून शेतकाऱ्यांक नुकसान भरपाई दिवकूच जाय. आता हो ट्रान्सपोर्टेशन जेन्ना 2014 हे मायनिंग बंद जाली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन गोवा फाउंडेशन वर्सेस बांदेकर मायन्स आणि दुसरी सुप्रीम गोवा फाउंडेशन वर्सेस चौगुले मायनिंग हेच्यान एक ऑर्डर काढल्या. तितून ट्रान्सपोर्टेशन हे करूंकूच शकना खंयचीच कंपनी. पण ट्रान्सपोर्टेशन जेन्ना सुप्रीम कोर्ट सांगता ट्रान्सपोर्टेशन करूंक शकना त्या टायमार ट्रान्सपोर्टेशन खंयच्याच परिस्थितीक जावंक शकना. आणि सरकार हे ट्रान्सपोर्टेशन कशें करूंक दिता तेच आमकां खबर ना. म्हणजे टोटल इलिगल. आता जो पर्यंत आमच्या शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई मेळची ना तो पर्यंत आम्ही हांगाच्यान एक ट्रक वचोंक दिवपाचे ना. आणि ह्या रस्त्या वयल्यान म्हणजे ना. हो आमचो जो नुकसान भरपाई आमकां 2008च्यान चालू जाल्ली आणि 2014 पर्यंत आमकां ही मेळ्ळी. त्याच्या उपरांत आमकां 6 वर्सांची नुकसान भरपाई शेताची ही आज आमची केस मामलेदारान चालू आसा. तेचेर अजून कांयच निर्णय जाल्लो ना आणि नुकसान भरपाई ही आमकां त्वरीत दिवची म्हणून आमी मोर्चा व्हेलो. त्याच्या उपरांत आमी ताका फाटीं काल ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लें 2 दीस तेन्ना सुद्दां निवेदन दिल्लें की आमकां बेगीनच्या बेगीन दिवचे आमचे सॉल्व करचे प्रॉब्लेम म्हणून दिल्ले आसा. आमकां कांय विश्वासान घेनासतना हे इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन हांगा मेन रोडाच्यान चालू जाल्लें आसा आणि हे सगळ्यांक त्रास जाता. शेतकाऱ्यांची नुकसान भरपाई सरकारान बेगीन दिवची आणि त्याच्या उपरांत हे ओवर ट्रान्सपोर्टेशन कितें ते करचें इतकेंच हें भरपाई दिवकूच जाय. भरपाई दिवकूच जाय.